नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे स्पेशल खबरो. कारवार नगरसभेन आपल्या व्याप्तीत कन्नड आणि कोकणीत नाम फलक बरयला म्हण करवे संघटनेन भाडोत्री गुंडा करवी कोंकणीची अक्षरा काळेपासून पुसयलात. जाल्यार कोंकणी भाषेचो आवाज ताकद किती आसा हे आज कारवारात दाखवून दिले. पळया कोकणी भाषा प्रेमी कसे पेटून उठलात. सगळ्यांनी आपल्या मातृभाषेबद्दल मातृभाषेचा अभिमान मातृभाषेचा आम्ही कोकणी कित्याक आम्ही मातृभाषा म्हणतात आम्ही कोकणी असे भावळीची पटाटा शिकवला हे सगळं उलयला. पण आज हांव जे सांगता की आमकां भारतीय संविधानान जो अधिकार दिला त्या अधिकाराच्या आधाराचेर आमकां हांगा कोंकणीन बरोवचो अधिकार आसा. कोंकणीन बरोवचो अधिकार आसा हे आमी कायद्याची भायर केल्ली ना, संविधानान दिला. आमी भारतीय संविधान हे सगळ्यात व्हडलें आसा आनी भारतीय संविधानान आर्टिकल नंबर 31A हाजी सकल आमकां दिल्लो हो अधिकार आसा आनी त्या अधिकारान आमी हांगा ते सकल कोंकणी बरोवचो आमकां अधिकार आसा. वयर राज्य भाषा आणि सकल स्थळीय भाषेत बोर्ड बरोवचे, घराचे, दुकानाचे, रस्त्याचे, सगळ्याचे हो आमकां संविधानान दिल्लो अधिकार आसा. त्या संविधान अधिकारान निर्णयाचेर आमी ते बरयल्ले आसा. दुसरे हे जे कृत्य केल्ले आसा हे कृत्य आमगे नंदून आनी संजू सांगिल्ल्या भशेन कारवारच्या लोकांनी केल्ली ना, पण कारवारच्या लोकांक गप्प रावप ही आमगे चूक. हे अल्पसंतुष्ट लोक ते आमकां हालोवन पळयतात. आमची ताकद तांकां खबर ना. आमी कारवारचे जे कोंकणी प्रेमी आसा ते कोंकणी प्रेमी समाधानाने शांत उरतीचे, पण एक वेळा जर पेटले तरी ते कोणाक आयकनात. आज आमी हांगा दाखोवन दिवूं जाय आमची एकी. आज हांगा खुबशे लोक हांगा एकत्र जाल्ले आसात, स्वाभिमानान आयले आसात, प्रेमान आयले आसात आनी हे प्रातिनिधीक स्वरूप आसा. आणि ह्या प्रातिनिधीक स्वरूपाचे रूप जर आमकां पळोवंक जाय जाल्यार 15 दिसांनंतर आमकां पळोवंक मेळटलें. 15 दिसांनंतर जर आमगेले हे बोर्डाची जर काल एक स्टेप घेतला, काळ्याचे धवे मारला, पण काळी मारप हो आमकां अतिशय अपमानास्पद आणि घृणास्पद अशें आमगेलें कृत्य आसा. ह्या कृत्याक आमी सगळे कोंकणी अभिमानी कोंकणी प्रेमी निषेध करतात आणि खर निषेध करतात. कसंय न पडला आमी सगळे एक जातले आणि आज हांव सांगता प्राणाचे बलिदान दिवूंकय आमी फाटी सरचिनात, पूण आमी आमची भाशा राखतले आणि राखूं जाय. तुमी सगळे त्या बोर्डार परत बरयतले, परत त्या बोर्डाचेर आसताशे तितल्याच अभिमानान आणि मानान थंय कोंकणीतल्या बरोवचे. डिसीन सांगलें की हिंदी लिपींतल्यान बरयला. हिंदी लिपी न्ही, हिंदी भाषा. देवनागरी लिपी ही आमच्या भारतातल्या 140 पेक्षा जास्त भाषा वापरतात आणि ही देवनागरी लिपी आमच्या नोटीच्या याला 10 रुपये 100 रुपये तरी सुद्धा आम्ही जर भाषा म्हणतात जाल्यार आम्ही गप्प रावचे ना, आम्ही एक जातले. देव बरें करूं. सगळ्यांक धन्यवाद. सगळे तुमकां कोंकणी प्रेमियानो आज तुमगेल ताकद आणला तुम्ही. जय कोकणी. मी इतले प्रेमी विजय असो आपले ही कोंकणी म्हटल्यार ही मायभास म्हणटा का मायभास. भुरगीं एक पाळण्यांत आसतना आवय माय आई आनी व्हड जातना भाऊ बाप्पा अशी म्हण आमगेले एक माय भाशेन आपयतात. आणि ही मायभास पळय माय म्हणली एंड म्हणसर मर्त म्हणसर आमी माईच म्हण आपयतात आवयक आणि बापायक बाप्पाच म्हण आपयतात, जावं बाबा म्हण आपयतात. अशी ही मायभास इतली प्रेमीची ही मायभास. तुम्ही इतले जर लोक येयलात हांव जास्ती उलोवचें वचना. अशा हांव आमी सगळे जाण तुमचे बरोबर आसात. तुम्ही आज हे ऑर्गनायज केला ऑर्गनायझर जाका हांव काळजाच्यान शाबासकी भेटयता. प्रवीण मांजरेकर भंडारी समाज ही आता बोर्डाक काळी लायला आसा न्ही, हे आमच्या सगळ्या तोंडाक काळी लायली सोप ह्यो. आमी हेजे बद्दल आमी खंडन करतात आणि फाल्यां आमी अशी डॉक्टर बाबतीं आमच्या घरा येवन काळी लायतले आणि हेजे बद्दल आमी सगळे सपोर्टर रावले आणि फाल्यां आमच्या घराक कोणा येनात आणि कारवार गांवांत पांय दवरनात. ताका आमी जोरान आवाज करून सगळे लोक एक म्हणून एक कडेन राबता म्हणून हांव तुमी विनंती करता. हे म्हागेले दोन कोंकणी बांधवानो ही कोंकणी भाषा पळय ही रत्नागिरी टू कोचीन पर्यंत आसा आमगेली भाषा. आणि ही भाषा जी आसा न्ही आमगेली कोंकणी ही खंयच्यान आयली
संस्कृताच्यान आयली संस्कृत आमी देवनागरी लिपीच्यान आयली आनी उदक म्हणटात ती आमी उदक संस्कृत व्हडलो उदक तेजे वयल्यान उदक म्हण आयले खंयचे आयले उदक म्हण आयले आज आमी कारवार मातृभाषा कागजान कुमटा होन्नावर सगळे कडेन कोंकणी भाशा आसा आनी सांजची गोश्ट कितकी म्हळ्यार आज हे किचापती लोक कारवारा भितर थोडे किचापती लोक आसात ते कितकी तेमकां जेवण ना तेंकां असला किचापती कोण जेवण करून खातात ते हे लोकांक आमी बुद्धी शिकोवताय हे म्हण हांव सांगता आज आमी हे आमगेले कोंकणी भाशेचेर प्रहार करची आसा न्ही ताका आमी सगळ्यांक विरोध करूं जाय अशें म्हण हांव सगळ्या कडेन मागता सगळ्या नमस्कार हांव जनार्दन गांवकर मराठा परिषद अध्यक्ष कारवारात एक 4 दिसां फाटीं कारवार नगरसभेन ते बोर्डाक सगळे रस्त्याक नांव बरयलें तातूंत देवनागरी कोंकणी लिपीन बरयलें हे कारवार लोक न्ही आशिल्ले लोक भायल्यान येवन ते पुसले ते पुसच्या कारण कितें ते पुशी निमित्त आमकां सगळे समस्त कोंकणी भाशिकाक आमकां मनात दुखील आसा आज कारवारात सी बर्ड जाले नौका नेले जाले सी बर्ड जाले बंदरू जाले कैगा प्रोजेक्ट जाले आनी हिंगा लोकल समस्या रते प्रॉब्लेम जाले तेन्ना हे लोक कोण येले ना हे लोक तेन्ना खो गेल्ले आमकां आज कारवार आमगे कारवार लोकांक सी बर्डात अन्याय जाता कैगा प्रोजेक्ट अन्याय जाता तेन्ना आमी कोणूच येले ना आनी आतां येवन घेवन ते आमगेले मातृभाषा मातृ म्हळ्यार आईल भाशेक येवन तुमी पुसता तुमी इतलेंच काम त्यासाठी आमी हे अन्याय सहन करूं जायना आमी हेजे बद्दल उग्र होराट करतले आनी आमगेल मागणी हेजे नंतर आमगेल नगरसभेन कन्नडा बरोबर आमी कन्नडाक मान दिलात आमगेल कोंकणी देवनागरी लिपी बरोवका आनी आमगेल संविधाना भितर तो प्रोविजन आसा आनी तशेंच हायकोर्ट आनी आमगेले सुप्रीम कोर्टान सुद्दां वर्डिक्ट दिल्लो आसात की लोकल भाशेक हे करका म्हूण आमी कन्न दाखयतले आनी आमकां 15 दीस टायम दितले सगळ्या देव बरें करूं आमगेले एजंट बरो जाय ना जाल्यार आमी गप्प रावचे ना सगळे एकच रिक्वेस्ट शांत रितीन वचप कोंकणी भाशेचा मनोज भट्ट दैवती ब्राह्मण समाज कारवार आमगे मातृभाषे कोंकणी म्हणल्यार एक साखरी सारकी भाषा गोड भाषा कोंकण्या बरोबर तुम्ही खंयची उदका भितर घातल्या उदका सारकी दुधा भितर घातल्या दुधा सारकी चावा भितर घातल्या चावा सारकी पायसा भितर घातल्या पायसा सारकी तशीच कोंकणी कन्नडा बरोबर बी मेळून आशिल्ली मराठी बरोबर बी मेळून आशिल्ली जाल्यार आज थोडे एक तुच्छ थोडे लोक येन भायल्यान येन घेवन कारवारा भितर जे काळी लायन गेल्ले आमगेले भाशेचेर ते कानुनान सेनेटा भितर आसा न्ही नोटा भितर बी आमगेले 500 रुपये उरल्या 500 रुपये म्हण आसा ते देवनागरी लिपीनच आसा कन्नडान ना जाल्यार बी आमी कितें म्हणलें कन्नड आमगेले राज्य भाशा हांव शिकिल्लो कन्नड मागीर 10th परत कन्नडान जाला तशें म्हण कन्नड द्वेश केन्ना केलो ना आमी कन्नड ना कोंकणी इंग्लिशा भितर बी बरयतात कोंकण्या भितर बी बरयतात वट्टू भाशा मराठी भितर बी बसयतात खाली आमकां ना मराठी बरोबर टच कित्याक करता तुमी तुमगेले हे चूक म्हण आनी ना कोंकणी लोकाल कारवारची कोंकणी लोकाल हिडन एजंटा कांयच ना हांगा ओपन एजंटा आमी कारवार हो आमगेले कारवारा सारके उरतले आमी गोवा मराठी खंयी वचनात कारवार उरतले जाल्यार स्वाभिमानान उरतले हितून भितर हे असले लोक येयले पळय हिंका ना शिक्षित दिनात तिका परत आमी होराट करतले तर एरेस्ट करून घेवन थिंग भितर घालूं जाय संविधाना विरोधी राष्ट्र विरोधी म्हण तिंगेचेर ना कायदे हे करूं जाय कित्याक म्हळ्यार राष्ट्रभाशे तुमी अपमान केल्ले आसा तशें म्हण राष्ट्रद्रोह तुमचेर घालूं जाय म्हण अपील करचे 2 शब्द म्हाका दिल्ले बद्दल धन्यवाद